येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पुळ्याचे हेडलाईन्स. सेरावलीच्या शेतकारांचेर हावळ. शेतांनी रिगला सिवरेजीचे बुरशे उदक. लोकांक कातीचे रोग, पिकावळीची नाशाडी. म्हापसा गिरी हायवेचेर भिरांकूळ अपघात. अल्टोचो माडाक धक्को. गाडी चलोवपी जुआंव डिसोजा वगडावन बसलो जीव. म्हापसा तार न्हंयकडेन कोयरा पोटल्यांच्यो राशी. लायल्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे. नो गार्बेज झोनाचो तकटोय झळकता. पूण कोयर उडोवप्यांक ना कोणाचोच भंय. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा गिरी हायवेचेर बुधवारा भिरांकूळ अपघात जालो. वेगान वचपी ऑल्टो नियंत्रण सुटून माडाक धपको दिलो. थंयच्यान वचपी लोकांनी रोखडेच एकठांय जायत जखमी ड्रायव्हराक दार फोडून गाडयेंतल्यान भायर काडपाक आदार केलो. पूण गाडी चलोवपी जुआंव डिसोजाक मरण आयिल्ल्याचे दोतोरान सांगले. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. येवकार सगळ्यांक सध्या आमी आसा गिरी हायवेचेर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की दिसान दीस एक्सिडंटाचें प्रमाण हें इतलें वाडिल्लें आसा. इतल्यो लोक फास्ट गाडयो चलयतात. तशेंच आयज हांगा गिरी हायवेचेर मेजर असो एक्सिडंट जाल्लो आसा. ऑल्टो 800 ही गाडी इतली फास्ट आशिल्ली. हांगा जो डिवायडराचेर गिरी हायवेचेर जो माड आसा त्या माडाक सुद्दां तेणी सकयल उडयल्लो आसा. इतलो मेजर एक्सिडंट जाल्लो आसा. जो गाडी चलयतालो ताका अजून हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. तेजी अजून परिस्थिती इतली गंभीर आसा की ताका मेजर अशी दुखापत जाल्ली आसा. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें चालू आसा. तशेंच पुलीस हांगा पाविल्ले आसा. लोकांक एकूच विनंती आसा की जे गाडयो चलयतात तेंच्यांनी मातश्यो वेगान गाडयो न चलोवच्यो. बिकॉज एक्सिडंट आयज इतले वाडिल्ले आसा की सदांच एक ना एक केस आमकां एक्सिडंटाची पळोवपाक मेळटा. सो लोकांक एकूच मागणी आसा की जे गाडयो चलयतात आनी जे येरादारी करतात तेंच्यांनी नियंत्रणाचेर गाडयो चलोवच्यो. GOA365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. म्हापसा तार न्हंयकडेन लोकांनी राशींनी कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयल्यात. सैमविरोधींक आडावपाक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात. नो गार्बेज झोन तकटो लेगीत मारला. 1 ते 5 हजारांची फायन लेगीत बरयल्या. पूण तरी सैमविद्वट्ट्यांक पडिल्ले दिसना. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो खासा रिपोर्ट.
गोकार सगळ्यांक सध्या हांव आसा म्हापशेची फामाद रिवर म्हटल्यार रिवर तार आणि ह्या रिवर तारे कडेच हांव उबें आसा. म्हाज्या फाटल्यान तुमी हांगा पळोवपाक शकता इतलो गार्बेज पडिल्लो आसा. कांय दिसा पयलीं हांगा क्लीन केल्लेले तरी आसतना परत लोकांनी हाडून हांगा गार्बेज उडयला. हांगा नो गार्बेज डंपिंग झोन असो बोर्ड मारला आणि जो कोण कचरो उडयतलो ताका 5,000 रुपया फायन पडटली असोय बोर्ड मारिल्लो आसा. हांगा CCTV फुटेज आसा, CCTV कॅमेराज इन्स्टॉल केल्ले आसा. तरी आसतना लोक हांगा गार्बेज हाडून उडयता. हो CCTV चालू आसा काय ना हेजेर पयलीं लक्ष दिवपाची गरज आसा. तशेंच हो जो गार्बेज हांगा उडयला तेंचेर 5,000 रुपया फायन मारतली असोय बोर्ड मारला. ती फायन मारली काय का बेश्टोच हो बोर्ड हांगा शोभेक लायला हेजेरूय आयज कारवाय करपाची गरज आसा. बिकॉज आमी येयल्ले दिसा पळयता की म्हापसा वयता थंय आमकां कचरो पळोवपाक मेळटा. तरी आसतना ही जी फामाद तार रिवर आसा हांगा इतलो गार्बेज उडयला आणि तिजें जें सौंदर्य आसा तें नश्ट जाल्लें आसा. आतां हांगा हो ब्रिज केला नवीन, त्या ब्रिजा वयल्यान जर आमी पळयशात जाल्यार इतलो घाण वयल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा की खरीच ही तार रिवर काय हे डंपिंग झोन हो प्रश्नचिन्ह हांगा निर्माण जाल्लो आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सेरावली पाटो वाठारांतल्या शेतकारांचेर हावळ आयला. शेतां करपाक लोक फुडें सरल्यात, पूण शेतांनी सिवरेजीचे बुरशें उदक रिगिल्ल्यान लोकांक कातीचे रोग जाल्यात. पिकावळीची लेगीत नाशाडी जाल्या. सरकार म्हणटा शेतां करात, पूण जेन्ना शेतां करतात ताका भोगचें पडटा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते सुरावले शेतांक आनी हे आमच्या फाटल्यान तुमकां सुरावलेची जी शेतां आसा ती दिश्टी पडटात. लोकांनी कामूय स्टार्ट केले कडेन आसा. आनीक सांगपाक म्हळ्यार हे शेतकार जे आसा तांकां इतले आतां त्रास जाल्यात की ह्या शेतांक जें उदक येता हें सगळें पाडेलें उदक जें सिवरेजीचें नुस्त्याचें आनी कसलें आसा हें उदक येवन ह्या लोकांचे पांय जे आसात हातपांय फुटले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर तांकां एक खूब डिफिकल्ट जाता तो म्हणल्यार जो न्यू बंधारा बांदला. हे बंधारा बांदतरे लोकांक त्रास जाले कडेन आसा की तितूंतलें जें उदक आसा हें सिवरेजीचें जेन्ना बंद जाता त्या टायमार हें उदक ह्या हितून येता आनी हेचे खातीर तांकां खूब त्रास जाले कडेन आसा. सरकार एक वटेन म्हणटा की आमी शेत रोयात उदक जाय तितलें दितले. शेत रोवपाक लोक फुडें सरले, पूण उदक खंयचें उदक सिवरेजी उदक दिवन आमी काम करपाचें हो एक प्रश्न ह्या शेतकारां मदीं येयले कडेन आसा. हेजेर बेगीच्या बेगीन उपाय काडचो आनी ह्या शेतकारांक बरें उदक दिवचें. आनीक जे कोण कल्प्रीट आसात जे असली न्हंयक जे उदक सोडटात पाडेलें हेंचेर कारवाय जावची. कित्याक हांगा ह्या न्हंयक ही जी रिवर साल आसा हितूंक तुगेली दोनी उदक येता. साड रिवर आसले कारणान हांगा दोनी भरती आनी सुकती म्हणटा ते जाता आनी हेजे खातीर हांगा उदकाची त्रास जाता. शेतकारांची आनीकय एक मागणी आसा की हेणी बारीक बारीक जे धांव आसले तेका म्हणटा उदक जेन्ना हाडवता जें खारी उदक भितर येता आनी ह्या खारी उदक येवचें न्हू म्हण ते बारीक बारीक बांद आसात हे खाणे आसात ह्यो बांदची म्हणत ह्यो बांदले तेणी मोडल्यो. जेन्ना डिसिल्डिंग करताले त्या टायमार कॉन्ट्रॅक्टरान ह्यो मोडून घातले आनी हेजे खातीर तांकां त्रास जाले कडेन आसा. आज ही शेतां रोवपाची काय ना म्हणपाची प्रश्न निर्माण जाला. आमच्या फाटल्यान तुमी पळयात अर्द रोवन तशी उडयल्यान. कित्याक म्हळ्यार हे पांय फुट्टा आनीक हांगा सिवरेजी उदक येता म्हण सरकारान हेजेर बेगीच्या बेगीन उपाय काडचो आनी आमकां रिलीफ दिवचो म्हण ते मागतात. आमी हे सगळे शेतकार एकठांय जावन आमी ग्रुप करून हे शेत रोयता. हे शेतां पयलीं 2 पावट रोयताले, पावसांत आनी वांयगण म्हण. बट ते आतां पावसा रोवपा मेळना कित्याक उदक फास्ट वचना. आनी आतां आमचे खूब भूंय येयल्या की भिरांत दिसल्या आतां आमगे वांयगड आहा तेंय बीन वयतलें. कित्याक हें चिकला उदक जें भितर जाता तें आमच्या शेतकारांचें जेन्ना आमी शेतांत काम करपा येता पुडी फुट्टा. तेजो परिणाम नुस्त्या मोता, गोरवां थंय सारकीं चोरना, वास येता त्या उदकाचो. आमी कितले फावटी पंचायतीक बीन कंप्लेन केलें की WRD मातशें आपयन आनी तेजें इन्स्पेक्शन करून सारके आवटलेट आहा पळय त्यो सारक्यो सांबाळपाक, झाडां आहा ती सारकी सांबाळपाक. हे भाशेन इकॉलॉजी पेडा जावप म्हणजे आमचें पोट मरप आनी आख्खे गांवां परिणाम जावप. बिकॉज वी सेरावली हॅव ह्यूज वॉटर हार्वेस्टिंग बॉडीज, दोज वील गेट एफेक्टेड. आनी रिवर्स हालांपुसा आमी वॉटर हार्वेस्ट करता. आमचे 3-4 बांद आहा ते आमी घाता. तरी पूण हे स्वेज वॉटर मारगांव सायडीन भितर येता आनी इतलो वास येता त्या उदकाचो. हेजी गोवोरमेंटान काळजी घेवन आमचें वातावरण सांबाळपाक आमची मागणी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. प्रॉफिट मेकिंग पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंगाचे खाजगीकरण थांबयात, आयटकान मागला.
भाजपा सरकाराच्या कामगार विरोधी लोक विरोधी धोरणाचोय आयटकान निषेध केलो. म्हारगाय मळबा करून तेकयल्ल्यान कामगार आनी शेतकारांक जगप कठीण जावन रावला. वेगान चलयल्ल्या खासगीकरणाकय आयटकान खर विरोध केला. केंद्रातल्या आनी गोयच्या भाजपा सरकाराच्या लोक विरोधी धोरणाचो निषेध करपाक बुधवारा आयटकान म्हटल्यार ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसीन आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले. म्हारगाय आनी खासगीकरणाचेर आयटकाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराक उजरावन काढले. आयकात राजू मंगेशकाराक. वाट दाखयता. We are here on the Azad Maidan today to demonstrate the demands of the all India workers which are going on from these demonstrations are going all over India from 26 November to 29 November. It is called Mahapadav days. Mahapadav. These demonstrations are held before the respective assemblies, Raj Bhavan, all the government offices. So we have decided in Goa to have 29 November as the Mahapadav day in Goa, and we are here on the Azad Maidan to have the demonstration Dharna. This Dharna will begin at 10 o'clock today and which will over by 1 o'clock. And workers are demanding that जे कामगार कायदे जे आसात, जे आमचे 42 कामगार कायदे आशिल्ले ते स्क्रॅप करून 4 कामगारांचो काय कोड हाडला तो ताबडतोब बंद करचो आणि कामगाराचे कायदे जे आसा तेतूंत दुरुस्ती जावपा जाय, सुदारणा जावपा जाय. प्रो इंडिपेंडंट कायदे सुदारणा जावपाक जाय आशिल्ली, पण टुडे द मॅनेजमेंट अँड द गव्हर्नमेंट इज चेंजिंग दिस लॉ benefiting the management and isolating the working class from this country. We are opposing this. शेतकामत्याचे कामगार कायदे जे आशिल्ले त्या कायद्यांचेर ह्या सरकारान सांगले की yes we are agreeing to have the changes. Till today they have not implemented them in the proper spirit. The farmers are hesitating. But today this government of Modi is exploiting the common man, exploiting the worker class, exploiting for the benefit of industrialists. And ते सुद्धा कोण? There are few. Adani, Ambani. तुम्ही जाणार की major port, major docks, major airport are given to Adani. It is nothing but Adani care of BJP. All industry, major industry in Goa are Adani care of BJP. You know, just 1 week back, 6 of the public sector undertaking, profit-making public sector undertaking, they are to be auctioned. As per the decision of the government of India and the Prime Minister office, they are going to have auction of these 6 major public sector undertaking. With this, we also oppose that. सर्वसामान्य घरगुती गजाली ह्या सरकारान म्हारग करून दवरल्यात. भाजी, फळां, सिलिंडर, गॅस, कड्डण अशा गजालींच्या वाडट्या दराचेर आळाबंद हाडपाक भाजपा सरकाराक पुरायपणान अपेस आयिल्ल्याचे आयटक फुडाऱ्यांनी सांगले. तुम्ही जाणात आयचे जे म्हारगाय जी आसा ती सीम आनी मेर नाशिल्ली आसा. देर इज नो लिमिट. एवरी डे द प्रायसीस आर रायझिंग. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गॅस प्रोडक्ट्स, एसेन्शियल कॉमोडिटीज. देर इज नो कंट्रोल ऑफ दिस गव्हर्नमेंट ऑन ऑल दीज एसेन्शियल कॉमोडिटीज प्राइस रायज. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. ओंदू जाहीर केल्ल्या राज्य पुरस्कारा खातीर 1000 भितर एकय बायल मनीस पुरस्काराक योग्य नासली. साहित्य, नाट्य लेखक, अभिनय, नाटक, सिनेमा निर्मिणी, सामाजीक वावर अशा सगळ्या मळांचेर देखदिणो वावर करपी ज्योती कुंकळकार, आवदा वेगश आनी सुचिता नार्वेकार ह्या स्वयंसिद्धांनी कला आनी संस्कृती मंत्र्याक उजरावन काढला. अनुचित सांस्कृतिक राज्य पुरस्कार वादात सापडल्यात. बायलांची लक्तूबाय सांगपी सरकार प्रत्यक्षात जेन्ना स्वताक सिद्ध करपी बायलांक पुरस्कार भेटोवपाचो वेळ येता तेन्ना दिश्टीहीन जाता. सरकाराक पुरस्काराक योग्य बायल मनीस गोंयांत मेळना. हे बायल विरोधी सरकारी वृत्तीचो गोंयच्या स्वयंसिद्धांनी फोग काडला. बायलांक मान दिवपाक कळना ते संस्कृती मंत्र्याक काडून उडोवचो तांणी मागला. आयकात. राज्य पुरस्कार जे जाहीर झाले तातूंतले सांस्कृतिक राज्य पुरस्कार आसात ते तातूंतले 12 जाणांक बायलांचो आस्पाव ना. तुम्ही जांकां दिला तांचो परत आमी आदर करता कारण ते लायकीचे आशिल्ले म्हणूनच दिला. पूण तरी सुद्धा जर हातूंत भितर 12 जाणां भितर एकूय बायल मनशेचो कित्याक आस्पाव ना असो जेन्ना प्रश्न करता तेन्ना ताची उडवाउडवीची उतरां येतात. सामकी उडवाउडवीची. म्हणजे जी बायलांक अपमान करपी आसा म्हणजे तुका मेन म्हणजे बायलांचो मान ना जाल्यार तुका त्या जाग्याचेर बसपाची लायकी ना अशें आमकां म्हणचें पडटलें. तुवें म्हणलें हजारांनी फॉर्म खंय आयले. एक नगो फटी उलयलो कारण त्या हजारांनी फॉर्म येवन आसले हें आमकांय खबर आसा. हाडले जाल्यार जाहीर कर. सांग तूं की हजारांनी फॉर्म आयले आनी तांची नांवां खंयची उघडपणां आसा ती तुजे कडेन
बाबा तू कलाकार किंवा ज्या क्षेत्रांत ज्या पदाचेर तूं आसा त्या पदाचेर तुका जेन्ना बायलांक किंमत दिवपाक कळना तेन्ना हांव सीएमा कडेन मागता की अशा मनशाक देवचें. साहित्यीक अभिनेत्री निर्माती ज्योती कुंकळकारान सरकाराक धापलेली मूठ उक्ती करपाक लायल्या. सरकारा कडेन येयल्ल्या अर्जांची वळेरी जाहीर करात अशें तिणें थेट मुख्यमंत्र्या कडेन मागलां. गोंयचो सीएम तांचे विशीं म्हाका भरपूर हांगा आदर आसा, प्रेम आसा, अभिमानी आसा. तांकां हांव विनवणी करतां की सर हातूंत कितले अर्ज आयिल्ले, एक 100 अर्ज आयले जाल्यार हांव म्हणटा 8 मॅक्सिमम 10 हाचे वयर बायलां येवंक शकना. जाल्यार बायलांक आमकां खबर आसा खंय जेन्ना एंट्री येता ते सगळे कडेन आसपाक जाय. तर त्यो ज्यो अर्ज आयल्यात त्यो ताणें जाहीर करच्यो. म्हणजे केपेबल आसा काय ना ती बायलांकय कळोवनी. बायलां मागीर केपेबल आसा काय ना तुमचो केपेबल आसा तुमचो कायदे कारण आमचे कडेन इतिहासूय आसा की बायलां उपोशनाक बसून मंत्र्याक देंवोवपाचो आमचे कडेन इतिहासूय आसा. हे जे वेळाचेर हांवें अवॉर्डीक लिस्ट पळयलें तेन्ना म्हाका खूब दूख जालें कारण गोंयांत कितल्योच बायलो खूब अडचणी पार करून फुडें आयल्यात. कला आनी कल्चर आनी आर्ट डिपार्टमेंटान तांणी वावर केला, वावर करीत आसा आनी तांकां फुडाकार मेळपाक एनकरेजमेंट करपाक एक सरकाराची जबाबदारी आसता. आनी जे भाशेन आमचो मंत्री उलयला, आर्ट एंड कल्चर मंत्री उलयला की डिरोगेटरी बायलां फुडें येवच्यो काय ना आमकां एक प्रश्न पडला आतां. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि संगीता ओली. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयची पारंपारीक नुस्तेमारी बरीच फामाद आसा. अजून कांय लोक पारंपारीक पद्दतीन नुस्तेमारी करतात. देखून हाची म्हायती नवे पिळगेक मेळपाक जाय. मुंबयच्या शाळेंतले कांय विद्यार्थी शेतकी भोंवडेर आयिल्ले. तांकां बाणावले दर्यादेगेर पारंपारीक नुस्तेमारी दाखयली. मुंबईच्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांक बाणावली दर्यादेगेर नुस्तेमारींचे पारंपारीक रूप दाखयले. गोयच्या शाळकरी भुरग्यांनी येवन हे पारंपारीक नुस्तेमारी पळोवची असो पेले फेर्नांडिसान उलो मारला. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या नुस्त्याची माहिती त्यांनी दिली. पळयात पुराय बातमी. Which is that fish at the end? This is a kuli. In Konkani called kuli, English is crab. Can you show here? Yes, sir. Every day is a good day again. Life is good. Huh? This is a very tasty fish. Silver fish. This is my favorite fish. In English called silver fish. In Konkani called Tole. shilhak. Can you show here? Shilhak. Very tasty. My favorite. खाली उदक घालपाचें, होळी पीठ घालपाचो आनी सांगा पीठ घाल टापाट टाकून जेवणाक तेजे को खावप. Chorom. Chorom is a wooden piece, so using boat to pull for us is easy. But I want to tell this student what is called pante. Pante means bucket. Zal means net. So this is good things, no? I like this idea. This is the first time we've actually planned a trip to Goa from Jishuvan School, Mumbai, and we've experienced this fishing activity for the first time. Even during my college excursions, even after taking fisheries as the applied component, I couldn't experience such a beautiful traditional fishing which I saw just now. Today we are here with Pele sir and the team. We started with the motto, every day is a good day. Now my friend V. Srivastava will tell you about the process.
So the whole thing was a thing. The whole fishing process was filled with fun and excitement. First, the way we pushed the boat inside, it required a lot of energy, and it also boosted us up for the remaining of the day. Then we saw the process of laying the net in a semicircle, and then how the Pelesers team, with, including a few of us, with like helping as a helping hands, how we caught the fishes and brought them inside, trapping them in a circle, and finally we could see all the different fishes we caught, like the catfish and crabs, etc. We also found Goa's state fish. Isn't that amazing? There were a lot of fishes we found, including a jellyfish. Overall, this was an amazing experience for us. Being Mumbaikars, we saw fishing here in Goa in a unique style. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. कुट्टरी जिमखानान SCC लोटली पंगडान टायब्रेकरात 4-3 अशा गोल फरकान हारायलो. पहिल्या आंतोनियो रिबेलो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीत SCC लोटली पंगड फायनलीत गेलो. पळयात काय रोमांचक डावपेच. कुडतरी जिमखाना पंगडान DSY कुडतरी खेळामळार ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. कुडतरी जिमखानाक फुडाकार घेवपाची पयली संद मेळ्ळी. दुसऱ्या अर्धात दोनूय पंगडांनी बरो यत्न केलो, पूण मॅच गोल नासतना सोंपली. टाय ब्रेकरात लोटली पंगडान 4-3 अशे जैत मेळयले. लोटलीन शेल्फिड फेर्नांडीस, इग्नेशियस वेल्सन फेर्नांडीस हांचे वरवीं गोल केले. शेल्फिड फेर्नांडीसाक मॅन ऑफ द मॅच म्हूण जाहीर केलो. कुडतरी जिमखानाचो वेल्सन फेर्नांडीसाक मॅचीचो बेस्ट डिफेंडर म्हूण घोशीत केलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. बुधवार सुको गेलो, पूण राजस्थाना लागसार चक्रीवादळ अजूनय सक्रिय आसा. परिणाम बेरेस्तारा पावस हजेरी लावपाक शकता. बुधवारा कांय वाठारांनी पावसान घालून घेतले. बेरेस्तारी पावस शिवरू येता. कांय कडेन तो गडगड घालत येतलो. वीज कोसळपाची शक्यताय आशिल्ल्या नागरिकांनी सादूर रावचे, हवामान विभागान आवाहन केला. बेरेस्तार धुके आनी दवांचो सामनो करचो पडटलो. तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. 30 वेर पावसाची पिरपीर. कांय सुवातांनी गडगडा सयत पावसाची हजेरी. हवामानाचो खाशेलो अलर्ट ना. बेरेस्तारचे तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यां खातीर विशेष शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीसच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.